काव्यात्मक वाणी तांची आसा, रसाळ भजनां आमी सदांच तांची आयकल्या. चतुरस्क व्यक्ती आयच्या तरुण पिढीक बरे तरेन ते प्रबोधन करीत आयले. तांची शिस्त म्हणल्यार कडक, जेदिश्ट आनी प्रसन्न तांची सदांच मुद्रा. तांणी सत्कामान मठाक नांव मेळोवन सदांच दिल्लें आसा. आयच्या सांत पंचशताब्दी महोत्सवात आमच्या श्री स्वाम्याच्या प्रेम पथाचो स्वीकार करून आयले आणि आमची विनंती मानून घेतली आणि महोत्सवाचे पावित्र्य आनीक वाढले अशें हांव समजता. जबरदस्त संघटन शक्ती आणि कार्य तात्पुरता समप्रय आध्यात्मिक भावना भरलेली आसा. पिठार विराजमान जावन ह्या 4 वर्सांत धर्म आणि अध्यात्म, सामाजिक आदी शैक्षणिक मळार तांचो मोलाचो वाव आमी पळयल्लो आसा. ह्या 7 दिसांत जवळ जवळ 1 लाख ते 1.5 लाख भक्त आदी भावीक हांगा येवन श्री रामदेव वीर विठ्ठलाचो आशिर्वाद घेवन, स्वाम्याचो आशिर्वाद घेवन परतून तुस्त जावन गेले. हांव अक्षया डेंपो. आज आमी सगळीं नांदी दर्शन ह्या प्रोग्रामाक जमल्या. आमचो 50 लोकांचो ग्रूप आसा हो. महालक्ष्मी संस्थान पणजे तर्फे आमी आयल्या. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी ह्या नांदीचो लाभ घेवचो. इतलो सुंदर प्रोग्राम आमी सगळ्यांनी मेळून बसयला. गोंयच्यो 17 टेम्पल्स हातूंत पार्टिसिपेट करता. तेन्ना खरोच उमेदीची गजाल आसा. खूब उमेद जाता ह्या प्रोग्रामान पार्टिसिपेट करपाक. किती दिसा 500 वर्सां पूर्ण जाल्यात. 550 वर्सांचे आमी खूब म्हणजे 550 दीस आमी भरपूर 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 मजा केली. 550 दीस आमी जप केलो महालक्ष्मीक. आमी 7,77 lakhs जप केलो महालक्ष्मी संस्थान पणजे तर्फे. तेन्ना ही 550 दिसांक आमची खरीच खूब व्हडली फॅमिली तयार जाल्या. सामकी म्हणजे आतां 550 दीस जातकच आमी कितें करपाचो असो प्रश्न पडला आमचे. तेन्ना स्वामीजींनी आमकां खरेंच मार्गदर्शन करून आणि फुडलो स्टेप आतां कितें आसतलो तो सांगचो पयलींतल्यान. पण कितें जाता, श्रीरामाची 77 फूट मूर्ती बसयल्या, ताजे बद्दल कितें दिसता? 77 फूट मूर्ती खरीच सुंदर आसा. म्हणजे खंयच्यान पास जातना खरेंच आंगार कांटो येता. खरेंच म्हणजे असली मूर्ती खंयच म्हणजे ता इतली सुंदर रूप आसा. खरेंच म्हणजे पळोवण्यासारकी. सगळ्यांनी ही मूर्ती पळोवंक येवची आणि ह्या 10 दिसाच्या प्रोग्रामान सगळ्यांनी वांटेकार जावचें. नांदी दर्शन हो जो कार्यक्रम आसा हो संपूर्ण संकल्पना आमचे परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज ही संकल्पना आमकां 1-2-3 महिने पयलीं दिली नंतर जी गोंयची सारस्वत देवळां आसात, देवस्थान आसात, ते सगळे देवस्थानाक कॉन्टॅक्ट करून तांचे पार्टिसिपेशन मागयलें. हे आमी म्हाका खबर आसा. म्हाका समाधान सांगलें म्हाका ते जाय एकटे येवन रिहर्सल बिल करप हो वेळ पडलो लोकांनी केली न्ही. आणि हाका व्यवस्थित खूप मेहनत घेतलेली आसा. ताजें प्री प्लॅनिंग करून प्रत्येकाच्या रिहर्सलीचो टायमींग आमी पयली रिहर्सल मडगांव दवरिल्ली, 2 आमी रामनाथी देवस्थानां दवरिल्ली आणि परती 1 आमी मडगांव दवरिल्ली. सगळे एकठांय आयले. आणि जवळ जवळ रिहर्सलीक आमचे बरोबर 450 ते 500 लोक हजर आसतालेच. आणि तांचो सगळ्यांचो म्हणजे इतलो प्री प्लॅनिंग आशिल्लें की ताजे जे रिहर्सलीचे प्रत्येक ग्रुपाक म्हणजे समजा सकाळी 9 जर सुरू जाता जाल्यार 9 नंतर 9:20 दुसरो ग्रूप, परते 20-20 मिनटं सोडून अशे ग्रुपाकच आपयले आणि सगळे देवस्थानाच्या सगळ्या लोकांनी आमकां हातूंत सहकार्य केलें. खरें म्हणल्यार हें एक दिव्य कार्य. इतली लोकांक एकठांय करून हो येदो व्हडलो आटाप करप म्हणजे आमकां पसून हो खरें म्हणल्यार पयली एक अनुभव. आणि हे सगळें घडपाक म्हाका दिसता आमचे स्वामी महाराजाच्या धाडशी येवनान घडलें. नाही म्हाका एक कन्सेप्ट आवडलो. नांदी म्हणटा बरें नाटकांतलो एक युनीक प्रकार आनी प्रत्येक देवस्थानाक चाली वेगळ्यो, ताजे शब्दरचना वेगळी. सो सगळ्यांक एकठांय हाडून तुमी जे पळय तुमी म्हणटा दिव्य आटाप म्हणटा खरो हें तुमी आनीक कडेन प्रयोग करूं शकतात. कारण खरें म्हणल्यार ही जी आमकां संदी मेळ्ळी आनी इतली रिहर्सली केल्यात. खरें म्हणल्यार अशें जर आमकां खंय कार्यक्रम करपाची जर आमकां जर एक संदी मेळत जाल्यार सगळे आनंदान हो कार्यक्रम सादर करपाक तयार आसतलेच हाची म्हाका खात्री आसा. आनी यतीन तूं जर आसा म्हणटकीर संगीत वायली तें सामकें टॉप जातलें. देवाच्या आशिर्वादान आमकां जी कला दिल्या ती कला आमी ह्या एक धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्या खातीर आमी तातूंत चीज करपा खातीर आमी प्रयत्न करत आसा. सो हे नांदी प्रदर्शन म्हणटा आसा पळय ती 15 देवळां सारस्वत जी ह्या मठाक हे आसात रिलेटेड आसा. ती देवळां नांदी नाटकाची पयली जी नांदी जाताली पळय सो तो प्रवेश असो दाखोवन ती वेशभूषा घेवन ती प्रत्येक आपली देवस्थानाची एक स्पेशल नांदी असता ती म्हणून दाखयतले. प्रत्येकाक 5 ते 7 मिनिटांचो स्लॉट आसा.
सो तितले म्हणटाले ते म्हणपाचे आनी मागीर दुसरे येतले तशें आसा. कितें सांगा आज जे पर्तगाळी ह्या देवळाची आज कशी उदरगत जाली कडेन आसा. अमेझिंग. वी कम हियर 10 years बॅक आणि जे आता चेंजेस झाल्या पयलीं इट इज जस्ट मायंड ब्लोईंग. म्हणजे एब्सोल्युटली मार्वलस. आणि जी रामाची श्री रामाची 77 फूट मूर्ती बसल्या ती पळोवन कशी दिसता. व्हेरी गुड. एकदम बरें. कितें मेसेज दिवपाक सोदता जे आतां जनरेशन ह्या हेचेर. आपले कल्चर आसा तो सोडपाक जायना बेसिकली. सो दे हॅव टू कम हियर. वन्स दे कम हियर अँड सी द सराउंडिंग्स अँड दे गेट टू अंडरस्टँड द कल्चर. दॅट इज वेन यू विल गेट इंटरेस्टेड. सो पेरंट्स शूड ब्रिंग द चिल्ड्रन. पेरंट्सान मोटिवेट करपा जाय भुरग्यांक. But the new generation is not inclined towards. ते फक्त मोबायलाचेर उरता. So they are more on मोबायल. mobile and. तुझें नाव कितें. सुशांत पैकाणी. नांदी दर्शन ही संकल्पना स्वामी महाराजाच्या सुपीक अशा विचारान अस्तित्वात आयली आणि तांणी सांगिल्ल्या प्रमाणे आमी सारस्वताची जवळ जवळ 15 देवस्थानाक एप्रोच करून तांची नांदी हाडून ती प्रॅक्टीस करून जवळ जवळ 3 महिने जाले आमी ती प्रॅक्टीस करून आज ती आमी हांगा प्रत्यक्षान सादर करपाची आसा. ताजे बरोबर 1-2 आमी संगीत नाटकांतली नांद्यो हांगा आसपाव आसा. एक म्हणजे मराठी रंगभुमीचेर पयलीं जें नाटक जालें तें म्हणजे संगीत शाकुंतल. ह्या नाटकांतली पयली नांदी ती म्हणजे पंचतुंड नर रुंड मालधर आणि मानाप्पा नाटकांतली नमन नटवरा ही नांदी आमी शेवटाक घेतले. म्हणजे ह्या कार्यक्रमाची सुरवात पंचतुंड नर रुंड मालधर हातून जातली. मागीर 15 देवस्थानची नातल्यो आणि मागीर निमाणी नमन नटवरा ह्या नांदेन आमची ह्या कार्यक्रमाची सांगता जातली. कन्सेप्ट इतलो बरो. हय. आणि तुम्ही सगळे कॉन्टॅक्ट कशे केले. हय हाजे खातीर आमकां खूब वॉलंटियर म्हणजे आमची सगळे मेंबर्सांनी खूब वावर केलो. एक म्हणजे प्रत्येक देवस्थानाक कॉन्टॅक्ट करून देवस्थानचे कमिटीक कॉन्टॅक्ट करून तांकां ही आयडिया तकलेन घालून मागीर तांची टीम तांकां तयार करपाक लायली. ती टीम करून आमी ग्रूप फॉर्म केले आणि प्रत्येका कडेन कोऑर्डिनेशन तांचो एक टीम लिडर केलो. कोऑर्डिनेटर म्हणून तांकां नेमलो. ताजे कडल्यान कोऑर्डिनेशन करून ताणें तांची टीम फॉर्म करून अशे तरेन आमकां एक खूब एफर्ट्स घालून आनी तांचें सुद्दां सहकार्य बरें लाभलें आमकां. प्रत्येक कोऑर्डिनेटरान स्वाम्याची आज्ञा म्हणटकच खूब उमेदीन आतां उत्साहान तांची टीम तयार करून आमकां हय आज प्रत्यक्षान तांणी आपली नांदी तयार करून दाखयली. तुमचें नाव कितें. म्हजें नांव योगीश मोतीलाल संभारी. हांव मडगांवचो. आणि हे सगळे कोऑर्डिनेट म्हणजे मेन म्हणजे तांचे मिटींग घेवप तांचे कडेन सगळे वावर करपाचे म्हणजे डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट म्हजोच तांचे कडल्यान आशिल्लो. नाव पेपरांनी आयला बरें. सो त्या प्रमाणे हांवें म्हजे प्रमाणे जाता तशें म्हजी टीमूय आशिल्ली. ऑफकोर्स तांकां कोऑर्डिनेशन तांकां सगळे आयडिया दिवन तांणी ताका म्हाका खूब हेल्प केलो. आणि आता निमाणे कडेन ही आसली भास्कर नायक प्रोफेसर भास्कर नायक हांचो म्हाका खूब मोल साथ मेळ्ळी. ताचे विचार आमी ताचे घेवन हे एक व्यवस्थीत अशें आमच्या प्रमाणात नवीशी संकल्पना गोंयांत पयली फावटी अशें खंयच देवस्थानची नांदीची हें जालें ना. आमी आज हांगा सादर करतले आणि म्हाका खात्री आसा 100% विश्वास आसा की सगळ्यो नांद्यो उत्तम दर्जाच्यो जातल्यो आणि इट वील बी 100% परफॉर्मन्स फ्रॉम ईच ग्रूप.
पळोवपाक गेल्यार खरेंच एक खुबशें व्हडलें काम जाल्लें हांगा, कित्याक हो मठाची परंपरा कितलींशे वर्सां पासून चालू आसा आनी 550 वर्स जातात. सो त्या कारणान हो जो पळय हांगा डेवलपमेंट जाला तो खरोच तोखेवपा सारको आसा. आनी जी भव्य जी रामाची 77 फूट मुर्ती हे केल्या तो खरोच एक फुडें ह्या मठाचो ट्युरिजम स्पॉट जावन आसा. आनी हांगा खुबश्या लोकांले ह्या मुर्तीक लागून हांगा पांय लागतले. आनी आमचे हांगा श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी आसात, तांच्या प्रेझेन्सान हें जाल्लें आसा. ताका लागून म्हाका आनी खूब बरें दिसता. आनी अशीच हांगा खूब प्रगती जातली आमच्या स्वामी महाराजांच्या चरणा कडेन अशें म्हाका दिसता. आतां लोक कितले येतात, पयल्या तुवें सेल्फी काडटा हे काडटा, लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा? लोकांचो प्रतिसाद पयल्या हांगा एकदम अप्रतीम दिसता आनी बरो दिसता. हांगा म्हाका दिसता दिसाक एक चडांत चड 15 ते 20 हजार लोक हांगा येतात. आनी ह्या दिसाक हांगा प्रोग्रामूय दवरिल्ले आसात 27 तारीख ते 7 तारीख पर्यंत. आज हांगा नांदी दर्शनाचो प्रोग्राम आसा. सगळे देवळाचे, सारस्वत देवळाचे आमचे ज्यो नांदी आसात तांचे आज हांगा सगळ्यो नांदी जातल्यो. सो ताकाय आज भरपूर हांगा गर्दी जाल्ली आसा. म्हणून हे एक वेगळेंचशें हांगा चित्र आज पळोवपाक मेळटा. म्हाका येवन हांगा अतिशय आनंद आणि उत्साहीत अशें दिसले. आनीक ही गोंयांक पयली म्हणजे जवळ जवळ एक जगातले एक आश्चर्य अशें आमकां एशिया खंडातले पयले, एशिया खंडातले एक व्हडलें आश्चर्य पळोवन खूब उमेद जाली. आनी 550 वर्सां निमित्तान एक मोठे एक उत्सव हांगा जालो. आमकां खूब बरें दिसलें आनी अत्यंत आनंद जालो. सो लोकांली उपस्थिती कशी आसा? लोकांली उपस्थिती म्हणल्यार एकदम म्हणजे खूब खूब म्हणल्यार खूब ते आनी सांगपाक जायना. हजारांनी लाखोनी म्हणटा तशी उपस्थिती हांगा. लोक येतात वतात. एक वेगळीच अशी एक पर्वणी जाली आसा. लोक सेल्फी बी घेतात, तेजेर कितें दिसता तुका? हय हय, सेल्फी म्हळ्यार लोकांक एक इतली मोठी भव्य अशी आनी लोकांक एक बरें दिसता न्ही सेल्फी घेवप म्हळ्यार अशें उमेद अशी सामकी. पहिले प्रथम इतली भव्य मूर्ती आनी त्याची लोकांक अशी बरे उमेद आनी आनंद असो दिसता. तुजें नांव कितें? म्हाजें नांव सर्वानंद बाळ्ळीकर.